युती थंय जुळली. आता गोवा फॉरवर्ड आणि RGP मदीं भलत्याच विशयावयल्यान बरेच पेटला. प्रँका वयल्यान एकमेकाचेर आरोप प्रत्यारोप करप चालूच आसा. कांय दीस पयलीं मनोज परबान विमानान बसून विरेशा वांगडा काडिल्लो फोटो सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जाल्लो. उपरांत मनोज परब दिल्ली गेल्ल्याची चर्चा सुरू आसली. मनोजान दिल्ली वचून युती तोडपाचो निर्णय कित्याक घेतलो असो प्रश्न विजय सरदेसायान केल्लो. मागीर तो फोटो आदलो आसून आपणे विजयाचो प्रँक केल्ल्याचें मनोजान सांगिल्लें. ते उपरांत आतां विजयान मनोजाच्या स्टेटमेंटाचेर प्रत्युत्तर दिलां. आपूण मनोजाचेर उलोवपाक सोदिना, कारण तोच एक प्रँक करपी युती विशीं गंभीर कशें आसतले. तांणी गोंयकारांच्यो भावना दुखयल्यात. मागीर तांचे वांगडा युती कशें करतले असो प्रश्न विजयान केला. ताच्या ह्या प्रश्नाक परतून मनोजान जाप दिल्या. विजय सरदेसायच प्रँकस्टर. 2017त विजयान भाजपाक तेंको दिल्लो. आतां 2025त फुटीरांक पार्टेंत प्रवेश दिवन लोकांक फटयता असो आरोप मनोजान केला. तो विजय सरदेसाय आनी सांगता कितें, काल प्रेस कॉन्फरन्सान आमी दिल्लीचे गजाली करता. आमी दिल्ली गेल्ले, कितें केल्लें. जेन्ना आमकां कळ्ळें की हो विजय सरदेसाय आमच्या कडेन गेमी करता म्हणून, हो आमकां पिशान काडटा म्हणून, आमकां यूज करता आनी आमच्या कडेन मास्टर प्लॅन तयार केला म्हणून, त्या दिसा आमी दिल्ली वचपाचो फोटो घातलो. हो तुमी हो फोटो आमी घातलो. हो फोटो तुमी पळोवपाक शकता. हो फोटो 22 ऑगस्टाक हांव आनी विरेश गेल्ले बॉम्बे, तेन्ना आमी काडलेलो फ्लायटान. 22 ऑगस्टाक तो आमी ह्या दिसा 23 नोव्हेंबराक आमी पोस्ट केलो. आमी बेश्टो पोस्ट केलो आमी दिल्ली वयता म्हणून. कित्याक पोस्ट केलो आमकां पळोवपाक जाय आसलें हेंचें रिएक्शन. आनी ज्या दिसा आमी ज्या टायमार आमी पोस्ट केलो त्याच टायमाचेर हांवें स्वता युरी आलेमांक फोन मारून सांगलें, युरी हो पोस्ट हांवें घातलेलो आसा बेश्टो, हो ओल्ड फोटो, आनी आमी खंयच दिल्ली बिल्ली खंय वचना. बहुजन समाजाक कमी लेखूं नाका. आनी तुमचोच मेंदू तकलेन आसा आनी आमचो धोपरान आसा म्हणूनय समजूं नाका. आयज आख्खे तेणी भाशण केलें दिल्लीचेर. पळय तें उल्लू केलो तुका, पोपट केलो तुजो, पोपट. मनोज परबाचेर उलोवपाचें. मनोज परब म्हणटा इज अ प्रँक, इतलेंच म्हणूं येता. ताणेंच सांगलां की आपल्यान प्रँक केलो. ते गोंयचे जनतेचेर ताणें प्रँक केलो. सो अशें प्रँकाचेर आनी कॉमेंट दिवन कितें फायदो. वी हॅव टू कीप इट एज दॅट, एज अ प्रँक. आनी व्हडलो सिरियस घेवपाची गरज ना. विजय सरदेसाय म्हणटा हांवें गोंयकारां कडेन प्रँक केलो म्हणून, आनी प्रँका बरोबर युती कसली. 2017त ह्याच विजय सरदेसायन सगळ्या गोंयकारां वांगडा प्रँक केल्लो. BJPक गाळी मारून, BJPच्या अगेन्स्ट उबो रावन निवडून येयल्लो, आपल्या MLAक निवडून हाडलेले, आनी सगळ्या गोंयकारां कडेन प्रँक करून तो BJP जॉयन जाल्लो, BJPचो सरकार घडयल्लो, आनी आयज हो प्रँकाचे गजाली करता. हेचो जो पोपट केलो आमी, हेच्या मनाक खूब लागलेलें आसा, खूब हो फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. खुबशे फेक अकावंट फातोर्डाच्यान चलोवन आपणाक डिफेंड करीत आसा. हेणी 2017तूच न्हू तर आतां 2025 हेणी डिफेक्टरांक घेवन गोंयकारां कडेन आनी एक प्रँक केल्लो आसा. सो गोंयकारांनी हेच्या शब्दांचेर विश्वास दवरच्या पयलीं 100 फावटी विचार करपाचो. विमानान बसोन दिल्ली गेले उपरांत तो प्रँक म्हूण सांगून दुसऱ्या राजकीय पक्षाच्या फुडाऱ्यांची फकाणां करप असल्यांनी मनोज परबाचेर कोण विश्वास दवरतलो अशें आतां राजकीय तज्ञ उलोवंक लागल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.